जे आम्ही सगळे टॅक्सीकार जे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आहा पळय मोपा तेचेर आमी टॅक्सी चलयता आमचे थोडे प्रायवेट काउंटराक चलयता थोडे ब्लू कॅब म्हणून एक काउंटर गव्हर्मेंटान दिला म्हणून सांगता त्या काउंटराक चलयता सो आमची बाजू कितें आहा पळय ती आमी कलेक्टराक मांडपा खातीर आमी हांगा येयल्ले हो आमचो एक युनियन आहा शिव वॉरियर्स युनायटेड टॅक्सी ब्रदर्स म्हणून हेचेर आमी आमचे एक सर्टन पॉयंट्स आहा जे आमकां निर्देशनाक हाडपाचे आसले कलेक्टराच्या सो आमी हे पॉयंट्स आमी कलेक्टराक दिल्या तशेंच आमकां हे पॉयंट्स दिता आसतना आमचे सरपंच उपसरपंच सर तुळशीदास आनी आमचे वसंत भाई हेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केला आनी आतां कलेक्टरा कडेन उलोवन आमकां आतां इन्शुरन्स दिला हेंच्यांनी की आमचे जे लोकल आमदार आहा पळय ते सद्दां आउट ऑफ कंट्री आहा ते हेतूकूच आमकां तेंच्या कडेन वचोन आमचे जे कितें आहा मुद्दे आमकां मांडपाचे आहा ते आमकां हेचेर ते क्लियर करून दितले आमचे आसले की आमकां जे काउंटर दिला ब्लू कॅब काउंटर दिला म्हणटा पळय तो ब्लू कॅब काउंटर जेन्ना दिला म्हणटा तो एक्चुअली आमकां स्टँड नोटिफाय करून दिवपाक जाय आसलो तो खंय तरी अजून स्टँड नोटिफाय करूंक ना सो आमची मागणी अशी आहा की आमकां स्टँड नोटिफाय करून दिवपाचो तो आनी जेणे करून आमचे 200-250 भुरगे अशे आहा जांकां अजून ब्लू परमिट्स मेळोंक ना न्हू तांकां जॉब ना जॉबलेस आहा ते अशेंच भायरूच अशे टॅक्सी दवरून ते टॅक्सी आहा पूण तेंचे टॅक्सी चलयता सो तांकां खंय तरी गव्हर्मेंटान जॉबाची प्रायोरिटी दिवपाची ना GMRान दिवपाची बऱ्या सॅलरीची दिवपाची जेणे करून जे आतां तुमी म्हटला टावटींग न्हू आनीक कितें विशय आहा पळय हे ऑटोमॅटीक सुट्टले जर तांकां खंय तरी जॉब दिता नाल्यार तांकां ब्लू कॅबान कन्सिडर करता आनी ब्लू कॅब एज अ गव्हर्मेंट काउंटर गव्हर्मेंट स्टँड नोटिफाय करून मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर दिता आनी स्टँड नोटिफाय करून दिता जेन्ना स्टँड नोटिफाय गव्हर्मेंट जाता तेन्ना आजूबाजूचे बाकीचे दुसरे कसले ॲप बेस्ड काउंटर आसता पळय ते ऑटोमॅटीक थंयसरले वचपाक जाय हे काडूंक जाय 250 भुरग्यांक ह्या परमिटां दिवपाची गव्हर्मेंटान आनी जे कितें आहा ब्लू कॅबाचो जो रखडलेलो विशय आहा तो काउंटर आहा तो आमकां स्टँड म्हूण दिवपाचो थंय आनी तो लिगल करून दिवपाचो 3 वर्सांक तेचे आमकां हे दिल्लें आहा 3 वर्सांक रिन्युवल दिल्लो आहा गव्हर्मेंटान जर तो दिला आमकां काउंटर म्हणटा जाल्यार 3 वर्सां रिन्युवल कित्याक जाय लायफ लाँग जो पर्यंत एअरपोर्ट आहा थंय तो पर्यंत आमकां तो दिवपाक जाय तेंच्यांनी ब्लू कॅब टॅक्सी काउंटर हे विशय आमचे कितें आहा पळय हे विशय आमकां खंय तरी आमच्या जो ऑथोरायज कलेक्टर आहा गव्हर्मेंट ऑफिसर तांकां हे आमकां सांगपाक जाय आसलें ताका लागून ह्या आमच्या लिस्टाचेर आमी हे सगळे पॉयंट्स नोट करून तेंच्या फुड्यान निर्देशनाक हाडले हे आमी 68 आहे म्हणटा ते ब्लू कॅब परमिटां दिल्ली आहा एक 32 परमिटां वेट हेचेर आहा होल्डार आहा आनी एक 100 वेटिंगार आहा सो ब्लू कॅब जो दिला तो टोटली कंडिशन फुलफील जावंक ना जे ब्लू कॅब दिला ते कंडिशन्स आहा ते सगळे इट्स लायक अ प्रायवेट काउंटर ते स्वता COE आहा GMRचो तेणी सांगलो तुमकां प्रायवेट काउंटर दिला म्हणून नॉट अ एअरपोर्ट स्टँड सांगलो आपणाक सगळे काउंटर सारखे म्हणटा तो त्या खातीर आमी हो विशय तुळशीदास भाई सांगलेलो आनी अशी गजाल जाल्ली आहा आमची म्हणून सांगलेली सो तेणी तेच्या पयलीं SDM वांगडा मिटींग जाल्ली एक GMR ऑफिशियल रक्षा सेक्युरिटी आनी काउंटराचे जे भुरगे आहा तेंची रिप्रेझेंटेटिव्ह सो तेतून अशें आमकां कळ्ळें की जी मिटींग जाली तितून वन सायडेड हे जालें डिस्कशन सो आमकां खंय तरी सगळ्या भुरग्यां वांगडा मिटींग घेवची पडली जी आमी काल शिव वॉरियर्स युनायटेड ब्रदर्स आहा पळय तांच्यांनी मिटींग घेतली काल अरावंड 300 भुरगे आसले थंय आनी 5 पंचायतीचे सरपंच आसले जो SDM आहा ते अनअवेर आसलो जे एअरपोर्टार कितें सिच्युएशन जाता न्हू ते अनअवेर आसलो तो ते सगळे तेका आयज कळ्ळें कितें फॅक्ट आनी फॅक्च्युअल पोजिशन थंय चलता ती कित्याक थंय भुरग्यां लोकलांची हॅरेसमेंट जाता टोटली हॅरेसमेंट जाता आनी लोकलांक टार्गेट केले वयता आनी जे एक्स एम्प्लॉई गव्हर्मेंट सर्वंट आहा थंय जे काम करता थंय ते आयज आमचे लोकल भुरगे बेकार आहा थंय भाडी मारता सेल्फ रिलायंट जावपाक सोदता तांकां ते त्रास करता त्याच्या खातीर आमकां खंय तरी SDMकाय सांगपाचें आसलें जे भायल्यान येवन आयज मोपा एअरपोर्टार ड्युटी करता 2-2 सर्विशे करून रिटायर्ड जावन जो जॉब करता आनी ज्या लोकलांक त्रास करता तांकांय म्हाका सांगपाचें आहा तुमी जर लोकलाच्या फाटल्यान लागशात जाल्यार हे बरें जावचें ना पेडणेकारांचे पाशास तुमी पळोवं नाका पेडणेकार बरे तितलेच वायट आसा हे ह्या माध्यमांतल्यान हांव तांकांय सांगूंक सोदता सो आमी अजून लॉ एंड ऑर्डर हातीत घेवंक ना आहा SDMकाय आमी तेच सांगले आमी लॉ एंड ऑर्डर हातीत घेयना जो मेरेन आमी थंड आहा तो मेरेन थंड आहा सो आमचे जर पॉसिबल सोल्युशन आमकां जाय तशें मेळटा तो मेरेन आमी थंड रावतले जर फुडें जर तांकां दिसता ह्या भुरग्यांनी वायलन्स जावपाचें जाल्यार ते डिसिजन अप टू तेंचेर आहा नाजाल्यार आमकां तेंच्यांनी पॉसिबल सोल्युशन दिवचें तेंची भावना आसा की त्या खातीर न्याय मेळचो तेंचें कितें दुख्ख जें आहा जें कितें दुख्खी आहा आनी हांवें एश्वर केल्लें आसा म्हाज्या सहकार्याच्या हितून सगळ्यांच्या की आमदारांनी आमी चर्चा करून ते सेमर मांडपाचो आनी तांकां न्याय म्हटल्यार म्हाका पूर्ण खात्री आसा जे कितें तेंच्या मनांत तांकां दिसता पळय तेजेर तांकां तोडगो नक्कीच मेळटलो आनी म्हाका पूर्ण खात्री आमचो गोंयचो CM डॉ प्रमोद सावंत हो गरिबांचो
एक आधारस्तंभ आसा आनी हेंचे मागणे ज्या कितें आसा पळय ताचेर तो नक्की विचार करतलो आनी म्हाका इतली खात्री आहे ताका न्याय जो आसा पळय तो म्हाका दिलो गेलो वयतलो. शिववरियसचे भुरगे आहा पळय 220 सुमार ते सगळे भुरगे म्हणटा एकूच मागणी आहा आमकां कितें आहा तो न्याय मेळूं आमच्या एअरपोर्टाक. आमी कोणाच्या अगेन्स्ट ना काय ना, आमकां आमच्या पोटाचें पळोवंक जाय. आमचें जेन्ना पोटाचें सारकें जातलें पळय वॉट खंय तरी फुलफील जातलें पळय तेन्नाच आमी फुडलो विचार करूंक शकतले. तर आमकां हे अशेंच हे सायडीन ते सायडीन नाचोंक लागले न्ही सगळे. प्रत्येक फावटी आमी हांगा येता डेप्युटी कलेक्टर ते GMR येता हांगा सगळे उलयता. आमकां खंय तरी जाय की आमचे खंय तरी डेप्युटी कलेक्टरान आयकलेलें जाय. वन सायडेड आयकून कोणीच डिसिजन घेवपाचें ना हेच आमची मागणी आहा. सगळ्या भुरग्यांनी सांगलां तेंचे सरपंच उपसरपंच आहा पळय तेंचे सगळ्यांनी सांगलां आमी तुमच्या फाटल्यान ठामपणे आहा. असो कितें व्हडलो विशय जालो जाल्यार आमी 5 पंचायती मेळोन जाय ते स्ट्रायक जाल्यार स्ट्रायक करुया, सगळे रेडी आहा. सो आमकां हे स्ट्रायक बी करपाचें इतको मुवमेंट फुडें व्हरपाचो ना. स्ट्रायक करून गेल्यार सगळे भुरगे वांगडा जायत जाल्यार खूब भुरगे जातले ते 1000च्या भायर वयतले. सो आमकां सगळ्यांनी एश्युरन्स दिल्लो आहा की तुमचे जे मागणी आहा ती फुलफील करतले आमी. त्या बद्दल आमकां विश्वास आहा.